वेंचणुकांचो निकाल लागून एक आठवडो जालो तरी भाजपाक सरकार स्थापीत करपाक आनी दावो करपाक अपयश आयला। हातूंत स्पष्ट जाता की भाजप सरकारा भितर सगळें कितें सारकें ना आनी ताकाच लागून सरकार स्थापना लांबणेर पडटा। भाजपाचो राजकीय हेतू कितें आसा तो तांच्यांनी गोंयकारां मुखार स्पष्ट करचो म्हूण दिगंबर कामत हांणी मागणी केल्या। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। 2022 इलेक्शन जाली, 10 तारखेक रिजल्ट आयलो आनी रिजल्ट येतकीर बीजेपीन सांगलें की आमी थोड्या इंडिपेंडंट्सांक आनी दुसऱ्या पार्टीचे हांकां घेवन गव्हर्मेंट फॉर्म करता। आमची अपेक्षा आशिल्ली की सरकार 2 दिसां भितर जातलें, 3 दिसां भितर जातलें म्हणून। आज शिगमो जालो, अजून सरकार जायना। म्हाका याद जाता 2017 इलेक्शन रिजल्ट जातकीर आमचेर ब्लेम येतालो की आमी सरकार फॉर्म करपाक वेळ केलो म्हणून। आज हांगा 7 दीस जाले तरी पूण सरकार फॉर्म जायना आनी फॉर्म जावपाच्यो हालचाली जायना। हाचो अर्थ लोकांनी कितें समजप, कारण रिजल्ट्स दाखयता की 33% वोट शेअर बीजेपीचो आसा, 66% वोट शेअर हो विरोधी पक्षांचो आसा। म्हणजे 66% लोकांनी बीजेपीचे अगेन्स्ट वोट केल्लें आसा। आनी ज्या पद्दतीन आज बीजेपीचो बिहेवियर आसा त्या पद्दतीन हांव नको सरकार फॉर्म करपाक शकतले काय ना हाजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा। आमकां खूब जाण सांगतात की तुमी कित्याक ओगी आसा, तुमी फुडाकार घेयात म्हणून। आनी म्हणून आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्यांक सांगतात की बाबा नॉन बीजेपी पार्टीज आसात, आमदार आसात, इंडिपेंडंट्स आसा, सगळ्यांनी हाजेर विचार करचो की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गव्हर्मेंट आज पर्यंत स्थापन जायना। गोंयच्या इतिहासांत पयले खेपेक आमदारांक शपूत घेवचो पडला सरकार नासतना। पार्टी म्हणटा न्ही ओगी कशें रावतले, आमकां लिडरशीप आहा न्ही, आमची लिडरशीप आहा। सगळे जाण आमदारी म्हणल्यार कितें इतले दीस जाले, आतां कितले दीस जाले सरकारच जायना। म्हणजे तुमी सगळे जर एकठांय येयले जाल्यार 20 जातले, 20 ते आहा तुका बीजेपी फोडची पडटली ना। फोडपाचें न फोडपाचो हो प्रश्न सेपरेट, पूण लोकांची अपेक्षा लोकांक सरकार जाय। We lost Kurchare seat, really very small margins, and this म्हाका दिसता हांवूय मातसो लेट पावलो हितून पार्टीन, आमची जी जॉयनिंग आसली लेट जाले आनी पार्टीचे दुसरे जे लिडर आसले तेणी म्हाका दिसता वचोन लोकांक सांगूंक जाल्लें की वोट स्प्लीट जायत जाल्यार भलतोच येतलो म्हणून, तुमकां जो सरकार येयल्लो नाका तोच येतलो परतून। अशे 7 सीट पडले आमचे आनी आमी जे चिंतलेले कितें दॅट ऑल द एक्झिट पोल्स, पिपल्स परसेप्शन, पिपल्स थिंकिंग वर ऑल अगेन्स्ट द रुलिंग डिस्पेन्सेशन एंड दॅट should have been turned into votes for one single party, which went 6 ways, and that's how, which I said by 5 o'clock we'll stake claim remain, because आमी 11 येयले न्हू, त्यांनी प्रश्न येना स्टेक क्लेम करपाचो।